आयज खंय तरी द वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ काँग्रेस बाब आले शिकेरा खंय तरी प्रेस घेतल्या आनी त्या प्रेसान तुमी पळयलां आसतलें की हांव ती प्रेस केअरफुली एटेंटिवली पळयतालें आनी तुमी पळयलें जाल्यार कळटलें की दॅट ही वॉज लुकींग कन्फ्युज्ड, ही वॉज लुकींग लॉस्ट, ही वॉज सावंडींग जिटरी आनी ही वॉज नॉट हिमसेल्फ वेन ही वॉज टॉकिंग. तो मम्मर करतालो, मदेंच हेजिटेट करतालो आनी ताजेर पडून येता की खंय तरी ताकाच खबर नाशिल्लो कितें मुद्दो उलोवपाचो आनी ही वॉज जिटरी अबावट हीज स्पीच. वेल आयज सांगपाक सोदता आले शिकेरा खंय तरी म्हणटा तेन्ना की तुमी पळयलां आसतलें तो म्हणटा तेन्ना मदेंच कन्फ्यूज जाता आनी म्हणटा दॅट देर इज नो ऑपोजिशन, आप इज द ओनली ऑपोजिशन टू काँग्रेस म्हणटा. मागीर म्हणटा लेट मी रिपीट म्हणटा टू द BJP म्हणटा. तो कितें उलयता ताका खबर ना, बट लेट मी टेल बाबाले शिकेरा दॅट टुडे द होल एंटायर गोवा नोज दॅट काँग्रेस इज द B team of BJP म्हणून. And when I am saying, I am repeating it and would like to tell Ale Shikera that the entire Goa, गली गली का बच्चा भुरग्यां देखून कोणी सांगतलो, लेमॅन सांगतलो की आयज जो B team आसा, BJPची B team आसा जाल्यार ती म्हणटा ती काँग्रेस जाल्ली आसा म्हणल्यार. वेर वॉज Ale Shikera 5 years when he had to speak against the wrongdoings of BJP? जेन्ना तूं ऑपोजिशनार आसा, आयज तूं वर्किंग प्रेसिडेंट जाल्लो आसा, इलेक्शन 3 म्हयने आसा म्हणल्यार बाबा तूं खंय आशिल्लो जेन्ना रॉंग डुईंग्स जाताले, पॉलिसीज रॉंग पॉलिसीज BJPन केले तांकां पिन पॉयंट करपाक आले शिकेरा म्हाका सांगचें. टील डेट आले शिकेरा इज नेवर टेकन अ सिंगल PC or never protested against the BJP. So we want to know why Ale Shikera has not done that. The prime principal opposition म्हणटा ते गोंयांत आयज आम आदमी पार्टी जावन आसा. आमचे आमदार नासतना देखून आमी रस्त्यार देंवतात आनी प्रोटेस्ट करता BJPच्या रॉंग डिम्साचेर. आमी रस्त्यार दिता देंवतात आनी बोवाळ करता BJP गव्हर्मेंटाचेर, तांचे रॉंग पॉलिसीचेर. आयज सिलिंडर म्हारग जाला, लायटीचे बिलां म्हारग येतात, पेट्रोल म्हारग जाला, लोकांक जॉब ना, थंय तुमी ओगी आसा. पूण इट इज द आम आदमी पार्टी विच इज कमिंग ऑन द स्ट्रीट्स एंड हिटींग. It is your party Congress who is the B team of BJP. When I say this, I say it with all the proofs. 17 आमदार तुमचे निवडून आयले, काँग्रेसाचे 17 आमदार निवडून आयले, तितले 13 जाणांक 13 आमदारांनी काँग्रेसाच्या जे लोकांनी मॅन्डेट दिल्ले BJP नाका काँग्रेस जाय म्हणून तांकां आयज होलसेल रेटाचेर BJPन घेतिल्ले आसा. BJPच्या घरांत सगळे काँग्रेसाचे आमदार बशिल्ले आसा. राजन डिमेलो हू वॉज द chief spokesperson of Congress party just not even 3 months back, where he's talking to one person and telling what is the actual picture of Congress. We don't have to talk about the Congress. He himself has said that these people, Congress today is quite not talking against the BJP because Prajan त्यांच्याच spokesperson सांगले की they are not talking because something इन अ लायटर वेन सांगता, बरे उतरांनी सांगता. तो म्हणटा हेंचे जे स्कॅलिटन आसात हेणी पातकां केल्ली आसात पळय टेन्युरा टायमार, घोटाळा केल्लो आसा, करप्शन केल्लो आसा काँग्रेस लिडर्सान, तांची सगळे स्कॅलिटन्स आर इन देअर कबड म्हणून, अदरवायज दे गेट एक्सपोज म्हणून.